नमस्कार. चौखेर या कार्यावळीन तुमका सगळ्यांक येवकार. आज आम्ही आसा कांपालच्या इंडोर स्टेडियमाकडे. हांगा आयकूंक येवपी ह्या चिमण्याच्या आवाजान झाडांच्या पानांतल्यान वाट काढून सळसळून आवाज करपी हो वारो आनी मळबान वेगवेगळी आकृती घडोवपी ती कुपां. एक आगळी वेगळी शीतळटाय मेळटा हांगा. कॉन्क्रीटच्या जंगलांतल्यान वाट काढून हांगा थंड निसर्गाच्या सान्निध्यान एक उर्बा आणि सुशेग मेळटा. चलात तर असोच एक उर्बेभरीत सुविचार ऐकूया. म्हाका मात तुय कसलोच गर्व ना. असो गर्व आसा पळय सगळ्यान वायट. गर्व मनशाक वायट करता, ताच्या विचारांक कीड लायता. आनी आपल्याक गर्व ना म्हणपी मनशाकूय खूब व्हडलो गर्व आसता. त्या खातीर गर्व हो आसचो ना. आपले जीवन सादे आणि सरळ जगा. मनशाची एक वाईट सवय म्हणल्यार तांकां जगभराच्यो गजाली करपाक खूब वेळ आसता, पूण स्वताचे स्वास्थ बरें दवरपा खातीर व्यायाम करपाक तांकां वेळूच नासता. आज समज व्यायामा खातीर वेळ काडलो ना जाल्यार फाल्यां दुयेसा खातीर वेळ काडचो पडत. व्यायाम करप म्हणल्यार व्हडलें कांय न्ही. घरचे घरा आयची ही आमची योगासनाच करून पळयात. हे आसन असले पश्चिमोत्तानासन. हेचे कांय तुमकां उपयोग सांगता. पयलो म्हणल्यार जे आमी फाटीचो कणो ताणले उपरांत जे आमचे शिरो ताणले वयता त्या खातीर आमचे फाटीचो कणो फ्लेक्सिबल जाता आनी एक्टीव जाता. दुसरें ह्या आसनान आमकां भूक बरी लागता. आनी तिसरें म्हणजे पोटाचे अवयवांक आमी एक्सरसायज केले उपरांत ते बरे कार्यक्षम जाता. हांव तुमकां हेचे वेगळे वेगळे पोजिशन तुमकां दाखयता. ते तुमी तसो करपाचो प्रयत्न करा. पयली रिलॅक्स पोजिशन म्हणजे सामकें विश्रांती आमी म्हणटात ते पोजिशनार रावात आनी नॉर्मल ब्रिथींग घेयात. रिलॅक्स कंप्लीट. देन पोजिशन पांय एकठांय घेया. मागीर हात सायडीच्यान घेया आनी हे सारके 90 डिग्री अशें आसपाक जाय. मागीर दोनी हात स्ट्रेच करा. ब्रीथ इन, टर्न, ब्रीथ इन and then stretch. Slowly go down. हळूहळू सकयल चलात. स्ट्रेच आणि लास्ट पोजिशन.
पुन्हा परत वर या, श्वास घ्या. डाऊन. ब्रीद आउट. मागीर रिलॅक्स. परत एकदा करून दाखयता. लक्ष द्या.
उष्ट्रासन म्हणजे उंठ. आमकां खबर आसतलीच, जो पतंजली मुनी जो आसनाचो जनक जावन आसा. तेणी अशे झाडां पेडासून निसर्गासून म्हणजे पशु पक्षी जीव जंतू हेजे पासून तेणी अभ्यास मागीर दोनी दिमयेचे उबे रावात आनी कम्फर्टेबल तुमकां अशी जागा दवरया. रिलॅक्स. हात वयर घ्या. ब्रीद इन. श्वास घ्या भितर. टर्न. श्वास घ्या भितर.